माझे नाव सूर्यकांत माजेगाव माझ्यासाठी तो दिवस आमचा अध्यक्ष उलयता आमचो शिगम्याचो आयज चवथो दीस आणि आयज चवथीचा आमची घोडेमोडणी एक आमचो रडोबाचो घोडो आणि दुसरो शांतादुसरो घोडो तो आम्ही देवळा कडेन सांगणी बी करून आम्ही त्याचे दोन वाटे आसा एक उज्यान आणि एक दाव्यान दोन्ही वाटेन आम्ही दोन्ही घोडे घेऊन पुलिसा कडेन आमची भेट जाता भेट जाल्या उपरांत ते पुलिस जे ते ऑफिसर आहा ते तांकां देवाक पुजा पाठ करून सलामी दिता तेच्या उपरांत आमी वाळपयचे महाराष्ट्राचें मंदिर आहा तेतूर गण भक्त जे लोक आसा ते आगोरच्यान वाट बघता की घोड्याची पुजा करपाक तेन्ना आतां पुजा जाल्लेली चालू आसा आनी पुजा जाल्या उपरांत जे आमचे जाणट्यांक ज्यो ठिकाणां दिल्लेलीं आसा 7 कडेन थंय 15 मिनटां आमी घोड्यांक नाचयतले नाचोन आमी घोडेमोडी घेवन मागीर आमच्या गांवांत वयतले ती गेल्या उपरांत गांवांत गेल्या उपरांत घोडेमोडी एक अर्द्या वरान नाचताले तेच्या उपरांत ज्यो लोकांच्यो ज्यो आंगवणी आसा ज्यो जे कोणाची अडचणी कामां उरलेली आहा जी कोणाक कसली प्रसंगाची कामां आसा ती लोक घेवन येता ती सांगणी करताले कारणे ते नमत चडशी चडांत चड लोकांची पूर्ण जाता तेच्या उपरांत आयच्या 12 उपरांत आमी घोडेमोडी समाप्त करताले आनी तेच्या उपरांत आमच्यो गरोल्यो जाताल्यो आनी गरोल्यो जाल्या उपरांत अरूच्या वर्सा जो आमचो शिगमो सोदी जाल्लो तो ह्या वर्सा ह्या गांवांत जगून आमी 7 दिसां केला की आमचो देव चडसो रात्र चड जाता तेन्ना सगळ्या लोकांक त्रास जाता आनी त्रास जाल्या कारणान 7 दीस 1 दीस वाडयलेले आहा त्या सगळे 7 दिवस आमी निवड करताले निवड जाल्या उपरांत न्हावण जातली न्हावणाचो आमचो शिगम्याची समाप्ती जातली.